पसरणार हो रे. गडीची मा घेतलं माने बसकार घेतलं फाटी बसकार घेतलं शिवार खोला आणलं घालून पाशान जोडलं पुण्या सहज जायलं बारा माता हिता घेतलं शिपली शिपले शेवटे जाळे साजरे केलं तू मला फाटवीची खोडणं घातलं बोलता घडवलं कळस म्हणा होतलं पान सुपारीची गिर जलामलं मनाकडे सांगायलं म्हणून माल मास बसवून नाही ना आज चोरा उत्सव जाता. आमची शिगम्याची परंपरा अशी चालून आयल्या की सबन 70 भर जेन्ना होळी पुनवेचे होळी रातची कुमठय दुसरे दिसा हांगा करंजवाळ सारख्या ह्या गांवांत पाडव्याची होळी घालता आनी थंयसून आमचो शिगमो सुरू जाता. सांगपाचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार ह्या शिगम्याची एक अशी हें आहा की गोंयभर जगभर प्रसिद्ध आहा की आज तो चोरा उत्सव. चोरा उत्सव कित्याक लागून केला की प्राचीन काळामध्ये की अशें आमचे पुर्वज सांगून गेले की हांगा हेबराचें राज्य आसलें आनी हांगा मराठा समाजाचें हें आसतना हेबर पळय आसले तेन्ना हेबराचे जे हांगा वसाहत आसली तेंची संख्याबळ म्हणजे मानबळ सगळें वाडलेलें आसलें आनी त्या कारणाक लागून तेंच्यांनी आमच्या गांवकार ह्या आमच्या मराठा समाजाची एक चेडवाची मागणी केली की आमी तुमच्या चेडवा वांगडा हें करता लग्न आपल्या चेडवा वांगडा करपाकच जाय ही तेंच्यांनी अट धरली आनी तेंची हें केली हांगा तेंच्यांनी आनी तेंची मनुष्यबळ तेंचें चड आसल्या कारणान आमच्या गांवकार तेंच्यांनी एक युक्ती आखली अशें प्राचीन काळा पासून आमचे जाणटे वाड वडील सांगत येयल्या. जेन्ना तेंची हें करनाका तेन्ना तेंच्यांनी ठरयलें की आमचे हेबार पळय लोक आहा ती आमच्या चेडवा कडेन केन्ना तरी फुडें आमचे
हें करतले म्हण आमचे हांगा आपली हें वसाहत धरतले मागीर तेंच्यांनी एक युक्ती आयकली आनी एक मिटींग घेतली आनी ह्या शिगम्याच्या हेका म्हणजे आजच्या कालच्या दिसा हांगा मोठेले रोमाट म्हणून जाता आनी त्या दिसा रनमाले जाता की रचून आयले की आमी रोमाट मोठेले रोमाट म्हणून हांगा ते रोमटाचे खेळी मेळून हांगा रनमाल्या उबे रावप आनी तांकां फाटल्या हेतून तेंची गनिमी काळावर वचून तेंच्या हांगा तेंची कापाकापी केली त्या लोकांची 4 लोकांची कापाकापी केली आनी 2 लोकांक सुवात दिली ह्या भंयान ही हेबाराची जात म्हणटा ती थंयसून हांगासून पळोवन गेली आनी ती परंपरेक लागून तो आज मागीर हांगा जेन्ना देवळाच्या पटंगणान जेन्ना हो उत्सव जाता आनी रक्ताचो खेत्र जालो तेन्ना ताका लागून देवा कडेन जेन्ना हें केलें प्रसाद तेन्ना प्रसाद खंय लायताले जावं देवाचे आमचे हांगा प्रसाद लावपाची प्रथा ना पूण एक आमचे ते जल्म्याचें वारें येता जल्म्याचें वारें सांगलें की हांगा जेन्ना तो घाट पाजवता ताका लागून ती कितें तरी देवा कडेन हें करचें पडटलें म्हणून ते पयलीं एक मुद्द्याचो तोर जाता मागीर एक सुळा वयलो तोर जाता आनी मागीर आड्यो न्हिदलेलो जाता तेन्ना कांय हें ती करतले ते आत अशें आमी त्या लोकांक मनीस हें जावंक जायना हें काय प्राचीन काळा पासून ह्यो इतिहास आमी दाखोवंक शकता आनी तो बेश्टो कोंब्याचेर मान दवरून लोकांक इतिहास दाखयता आनी अशी आमची परंपरा चालू जाता आनी हो चोराचो उत्सव सांगो जाता मागीर त्यो करवल्यो जाल्या उपरांत चोर सगळ्या लोकांक भाविकांक हे प्रसिद्ध आमी हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न करून म्हाका दिसता की तुमी हांगा सगळे लोक येतात पळयता आनी ती बावटी प्रत्येक कामाक आमची बावटी जाताले आमचे झिरू सरान सुद्दां संशोधक तो तेणी विचारलें कितें काम तर ही बावटी म्हणजे तेजेर चान आनी सुर्या म्हणजे चान सुर्या आसा म्हणजे जेन्ना दिल्यार हें हांगा चलचें असो विचार समज मागीर 2 शब्द सांगून पुरे करता देव बरें करूं चोरोस्तवाचो कार्यक्रम आहा तो परंपरे पासून चलत येयल्लो आहा खूब परंपरा पयली खूब चुकत येयल्ली आहा हो कार्यक्रम दर वर्सा चालू जाता थंड वातावरणात खूब गांवचे लोक येता आनी हांगा बरें वातावरणात सगळे ते पळयतात तो कार्यक्रम करपाचो मेन उद्देश म्हणजे जेन्ना हांगा आमचे गांवांत हेबार आसले आनी त्या हेबरांक जेन्ना आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी तांकां मारले आनी मारल्या नंतर तांकां खंय तरी चीड येवपाक लागली आनी तेंच्यांनी देवा कडेन प्रसाद दिवचे तांकां कळ्ळें की हेंचो कार्यक्रम केल्या उपरांत तेंच्या आत्म्याक शांती मेळटली आनी तो कार्यक्रम ताका लागून चालू दवरलो आनी परंपरे पासून चालू आसा आनी हेच्या फुडें चालू उरता बरें थंड वातावरण हांगासर सगळ्या गोव्यासून लोक येता हांगासर हय म्हणजे तसे भायले लोक येतात कर्नाटकाचे येतात बॉम्बेचे लोक येतात म्हणजे महाराष्ट्राचे लोक म्हणजे लागीं जे आहा ते लोक येतात कितली वर्साची परंपरा असू शकता तुमचो एक अंदाज 50 वर्सां काय कळोंक शकता हजारो वर्सां पयलींची ही परंपरा आसा आमी हांगासर आयज कर्नोळ थळान आसा ज्या जाग्यार आयज फाल्गून शुद्ध सप्तमीक चोर जातात आनी ते चोर पळोवपा खातीर म्हणून आमी आयले चोर ही जी परंपरा आसा ती हांगासर अदीम काळासावन आयिल्ली आसा ह्या गांवाच्या जाणट्यां कडेन जेन्ना ह्या संबंदान खबर जातात तेन्ना ते सांगतात की हांगासर हेबाड नांवाचे लोक आशिल्ले आनी ते हेबाड लोक जेन्ना हांगासर आसले ताच्या उपरांत हे जे मराठे किंवा बाकीचे लोक जे आसात ते हांगासर पावले आनी तांच्या बायलां कडेन खास बायलां कडेन ह्या हेबाड्यांची वायट दृश्टी आसली आनी ताका लागून ह्या कर्नोळकरांनी ह्या हेबाडाचेर अचकीत भुरी घातली आनी तांकां मारले आतां मारले हे कित्या वयल्यान कळटा जाल्यार काल हांगासर सश्टीक एक रणमालें जाता खूब म्हत्वाचो डॉक्युमेंट हो रणमालें जाता आनी रोमट जाता हे रोमट पयलें आनी रणमालें पयलें की ताज्यो कांय कुरू आमकां मेळटा रणमाल्यान चोट्टो म्हणून एक धोंग येता आनी हे धोंग सादारण 3:30 ते 4 पावणे 4 ह्या दरम्यान येता फांतोडे आनी तो चोट्टो येता आनी थंय एक बायल आनी दादलो न्हिदलेलो आसता तातूंतले बायलेक तो उखलून घेवन वता आनी ते धोंग जेन्ना भायर वता बायलेक घेवन वता तेन्नाच एक घटना म्हत्वाची हांगा घडटा की रणमाळ्याच्या पड्ड्याच्या फाटल्यान आतां होळी घातलेली आसा थंयसर गाराणें सुरू जाता आनी फांतोडेर 4 आयज जे फोंड्यान चोर वयतले ते फोंड्यांतले चोर राती मारपाक सुरू जाता म्हणजे खड्डे मारपाक सुरू जाता आनी हो पयलो खड्डो जो आसा तो तांच्या गांवचो जो मूळ पुरूश आसा ताचेर कोणाचेर तरी एकट्या गांवकाराचेर गावड्याचेर भार येता आनी तो पयली कुदवटी मारता आनी मागीर ते चोर सुरू जाता